एक चित्र आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. जेजू आपल्या घरा भायर आसा आनी कोंबयो आनी पिलां ताच्या घरा भायर. आनी ह्या कोंबयांक आनी पिलांक जायते पावटी घडये जेजून पळयल्यान, कित्याक जेजू ही सृश्टी पळोवपी, ऑब्जर्वर. आनी ह्या पिलांक कोंबयेच्या पांखां तळा सारकी सुरक्षा मेळटा हें जेजू जाणा. आनी हेंच चित्र जरी तरी आमकां लायलें जाल्यार आमी जायते पावटी घडये अशें केलां. भोव करून जांचे लागीं कोंबयो, पिलां, कुंकडां म्हणटा तीं आसा, वो घडये आमी ह्या सृश्टीन आमचे भोंवतणी हें पळयलां. आयज हेंच जरी तर आयच्या संदर्भान आमी पळयत जाल्यार भाव भयणीनो, जो संदेश आयज ह्या शुभ वर्तमानान जेजू दिता एकदम गरजेचो. दोन बाजू आसात ताका, एक पॉलिटिकल आनी दुसरो सोशल. पॉलिटिकल हो जेन्ना हे फारिसेवांतलो कोण एकलो आयलो आनी जेजूक म्हणूंक लागलो, चल हांगासरलो भायर सरून वच, हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. जाचे लागीं पॉलिटिकल पावर आसा तो तुजो जीव काडूंक सोदता. कित्याक तूं जें कितें शिकयताय, तूं जें कितें सांगताय आनी तूं जें स्वत उलयताय तें तांकां वायट दिसलां आनी देखूनच तुजो जीव काडटले. तुजो जीव साल्वार करपाक जाय जाल्यार हांगासरलो पळून वच. अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ, जे भाशेन चलचित्रांनी म्हणटात. आयज हींच उतरां आमच्या पॉलिटिकल सिट्युएशन जें आसा, आयज आमचें राजकारण आसा, थंयसर घडये जायते एक्टिविस्ट आसात, सोशलिस्ट आसात, शिकयतात लोकांक, लोकांचे दोळे उक्ते करतात. तांकांय घडये असल्योच धमक्यो डायरेक्टली वा इनडायरेक्टली येतात. ओगी राव, कुशीन सर, कांयच जावचें ना, हें सगळें अशेंच उरतलें. जाल्यार तातूंतलो दुसरो भाग आसा तो आमकां भोव गरजेचो. जेजून कितें केलें असल्या वेळार, आनी जरी तर आमी जेजू लागीं शिकता जाल्यार हेंच आमी करूंक गरज. जेरुसल्या जेरुसल्या जेजून म्हणलां तें आयज घडये आमी म्हणपाक जाता, गोवा गोवा, खंय पावला तूं, खंय वेताय. तुजे सवें जे प्रवादी आयल्यात तांकां तुमी फातरायतात, तांचें तुमी आयकनात. खुद जेजू म्हणटा, हांव आयलां आनी एका पाकोट्या थोड्या पिलांक कोंबी एकठांय करतात ते भाशेन सगल्यांक एकठांय करूंक सोदता. कित्याक एकठांय येयत जाल्यार आमची सोडवण जाता. ही आयची खबर न्हू, जेजून शिकयलेली खबर. आनी एकठांय येता तेन्ना सगल्यांक बराबर हाडपाक जेजूचें मन जालें. आनी जरी तर एकठांय येयलीं जाल्यार सोडवण जातलीच. जाल्यार आयज आमचें गोंय जेन्ना रडटा, भोव करून आमचे पॉलिटिकल लिडर्स जे आसात, जांच्या हातीन लेजिस्लेशन आसा, म्हणजे आमकां कायदो, ज्या कायद्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय, आनी कायदो आमकां राखूंक, आमचें गोंय राखूंक, आमची सृश्टी राखूंक, तरी पूण आतां ह्या दिसांनी जे कायदे पास केल्ले आसात, राती आनी राती ओगेपणान, लिपचोरयां, लोकांक विचारिनासतना ते आमचें निसंटन करपाचे कायदे जाल्यात हें सगळे जाणात. थोडे बोवाळ मारतात, थोडे ओग्गी आसात, थोड्यांक कांयच खबर ना. थोडे जाणांनी ग्रुप्स केले जायते वेगवेगळे आनी झगडटात. कांयच उपाय येना अशें दिसता. जाल्यार असल्या वेळार आयज एफेसकारांक चीट बरोवन बागेवन पावलू सांगता तें आमकां एकदम गरजेचें. आमी देवाचीं हातयारां, आनी जरी तर आमी देवाचीं हातयारां जाल्यार आमकां जैत मेळोवपाचें कोणाच्यानूच आडावंक जायना. जाल्यार आयज जण एकल्यान आमी आमकांच विचारपाक गरज, तूं देवाचें हातयार जालाय? तूं बराबर येवपाक तयार आसाय? तूं झुजूंक तयार आसाय? झूज म्हणटा तें आर्मां गुळयो घेवन करपाचें झूज न्हय, पूण ह्या वायटाचेर जैत मेळोवपाचें झूज. बागेवन पावल व्हायच्या पयल्या वाचपान हेंच करूंक आपयता. आनी हें करूंक मागण्यांत थीर रावप एकदम गरजेचें. शिकोवप एकदम गरजेचें. जशें बागेवन पावलून म्हणलें एफेसकारांक, हांव शुभ वर्तमान शिकयतां, आनी ही शिकोवन दिता आसतना आडखडी जायत्यो आसात. थोड्योश्यो आडखड्यो म्हणल्यार घडये आमचें पॉलिटिकल एफिलिएशन, आमी खंयचे पॉलिटिकल पार्टीक लागून आसा, वो आमकां बेनिफिट्स, पर्सनल बेनिफिट्स कितें मेळपाचें आसा हाचेर नदर, वो आमचे मदें जी डिफरन्सीस आसात, पयलींची आमची हिस्ट्री आसा, कोणें म्हाका हें म्हणलेलें तें म्हणलेलें,
ह्यो वस्तू घेवन आमी आजून पासून बसलेलीं आसा. वो थोडे पावटी आमकां क्रेडिट्स जाय, इम्पोर्टन्स जाय, हांवें केलां हें म्हणपाक जाय. आनी असल्या कारणाक लागून आमचे मदें कडेन आजून एक वोट घडोवन येना. जाल्यार आयज आमी एकामेका पासत मागुया, कित्याक मागणें भोव गरजेचें. मागणें गरजेचें जे कोणाक समजना तांकां, मागणें गरजेचें जे कोण समजावंक सोदतात तांकां, मागणें गरजेचें जे कोण कायदे करतात तांकां. मागणें जरी तर आमी मागण्यांत तीर रावत जाल्यार आमी हे झुजारी जावपाक शकता. आनी मागणेच केले बसोन भितर फुडें पावचें ना. तातूंतल्यान भायर सरून जें कितें आमी मागलां तें सारकें करूंक, तें एक्चुअल करूंक आमी मुखार सरपाक गरज. आनी हें मुखार सरप म्हणल्यार आयज बाराबर येवप, एकठांय येवप. सगल्यो आमच्यो दुस्मानकायो आनी आमच्यो बारीक बारीक वस्तू ज्यो आसात आमी घेवन बसलेले आसात ते कुशीन दवरून एक बाराबर येवन आमचें गोंय राखूंक आमी प्रयत्न करप. आनी तातूंत आमचें जैत जातलें. हें सगलें करता आसतना जशें जेजून म्हणलां, आयज फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. कितल्योय धमक्यो आयल्यो, मारपाची, जीव काडपाची पासून धमक्यो आयल्यो जाल्यार कुशीन रावप, फाटीं रावप हें म्हज्यान जायना अशें जेजून म्हणलां. चलूत रावूंक जाय, कित्याक जेरुसलेम भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. शेवट मरणान जातलोच, आयज नाजाल्यार फाल्यां मरतलो. म्हणटच हें मिसांव मेळयल्या बगर हांव मरचो ना हें जेजू दाखयता. जेजून हें मिसांव मेळोवन घेतलें आनी आयज आमकांय जण एकल्याक वचूलो. आमकां जण एकल्याक जें मिसांव दिल्लें आसा, सद्याक दोळे उगडून खंयचेय वाटेन पडे, आमचें मिसांव जावंक जाय आमचें गोंय सांबाळून. आमचें मिसांव जावंक जाय आमचें घर सांबाळून. आमचें मिसांव जावंक जाय आमच्या लोकांक सांबाळून. आनी हें मिसांव सगल्यांचें, ज्या कोणाच्या हातीन पॉलिटिकल पावर आसा तांचें, जे कोण वोट मारतात तांचें, जे कोण एक्टिविस्ट जाल्यात तांचे, आनी जे कोण आजून पासून ओगीच आसात तांचेंय. सगळे बाराबर येवन आमकां देवाची खुशी करूंक मागण्यांत घट रावुया, सगळीं एकठांय रावुया आनी हेंच करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया.